सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गाविंच उपकारांत तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिन कोणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता बाकी जिणी बोगस म्हण मागता आदर करपा बेजाव आशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गाविंच उपकारांत तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयता अंधळी सुकण्यांचो पोस करता तांच्या किसळ आमचो मोग करता बापाय बरी आमकां सांबाळता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गाविंच उपकारांत तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो आज आमी प्राजीत काळाचो दुसरो आयतार आचरण करता आयची देवस्तुती आमची जिणी जेजूच्या पावलांनी जमच्याक रुपांतर करूंक आपणे दिता जेजूचो अनुभव आमची जिणी रुपांतर करूंक बळ आनी कृपा दिता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजू संगी समकाल्ले वरवीं तशेंच आज हांगासर सोम्याच्या घरा आत्मीक रुपांतराची निशाणी आपणयली आमी आमची जिणी आनी आमचें कुटाम जेजूक साक्ष दिवचें बिडार जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया तर मोगाळ भाव भिरणो जेजूच्या कुर्साचो नियाळ केल्ली आमी येवकरिस्तांताचो सांगात भोगून ताका आराधण केल्ली आमी आतां परत त्यात येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना उपकारी मनान दिनवासी काळजान हें बलिदान भेटोवया आमचें उणेंपण वळखून घेवया चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी बरें सोडून वायट आदारून देवातान पयस केल्ल्या खातीर काकुळदार बापा लागचें बोक्सांनी मागून ताची काकुळद अनुभव करया आनी सांगाता मागया हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातळां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ सोमिया काकूळ
सोमिया काकुत प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पास्क परबेक पावते पर्यंत तयार जावं आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पोवी सभा कुडीचे दंडवणेन हो प्राजीत काळ संभ्रमता. ती दंडवण जण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मे म्हण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव व्हरतें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक फळो दिवन आब्राम भायर सरलो. देवाचें उतार हें. देवाची उडकार. तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देव तुझी दया. सर्वेस्पराचे उद्धार करेच करे. सगळी ताजी कर्तवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर ताज्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो बरा. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देव तुझी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली बायभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचे जतने नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देव तुझी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनच आसां. तोच आमचो आदार आनी आमची ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी दया. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देव तुझी दया. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देव तुझी दया. सांत पावलून तिमोथीकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोवमोगाचे इश्टा, देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटीन म्हजे सवें भागीदार जा. देवान आमची सडवण केली
आनी आमकां पवीस जावंक आपणें दिलें. आमच्या पुर्वजांक तांच्या करण्यांक लागूंक न्हय, बगार आपणें केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली. आनी आतां आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र तांणी ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी आमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाडाक आडशें केलें. देवाचें उतर हें. Bienvenue. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. प्रकाश बरीत कुपाताव बापाचो ताळो आयकोण आयलो. हो म्हज्या मोगाचो पुतू, ताचे तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माता परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा सुवांक आपणा सांगात घेवन एक उबा दोंगरा वरे विंगड सुवातेर आपोवन वन गेलो. थंय ताच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या मुखा म्हण सूर्य बरें परसळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरें धवें जालें. आनी आपले मोयशे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले ताका दिसले. तळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, आमी हांगात आसचें कितलें बरें. तुका खोशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबो मारता. एक तुका, एक मोयशेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचे दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून सिजींतले भियेले की ते धरणेर वमतेच सेवटले. तवळ जेजू तांचे सुसी येवन तांकां आपण म्हणालो, उठा, भिये नाकात. ताणें आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय ताका दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगी नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादी मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमचे पैकी साबारांनी यात्रीक पयनां केल्यांत वा पवित्र जाग्यांक आमी भेट केल्या. जावं प्रो इज्रायल वा रोमाक, फातिमाक, वा आमच्यात भारतांत वेलंगणीक, वा आमच्यात DSC भितर थोड्या पूर्ण शेतांक मुडीपू जावं पुरो, कारकोळ जावं पुरो, केरेकट्टे जावं पुरो. सोडावत असल्या पयनां घेतना आमी कितें करता? सोडावत ह्या पयनां येता बरी तयाराय करता. अत्मीक तयाराय. थंय वचोजे, मागणे करीजे, मीस भेटयजे, कुमसार जायजे, आंगवण घालीजे. यात्रेक पयनां घेचें पिकनिका गेल्ल्या बरी न्ही. यात्री पयनां घेचें आनी पिकनिका घेचें व्यत्यास आसा. पिकनिका येतना इल्लें जॉली करूंक, इल्ली कुशलाय बगूंक, इल्लो वेळ इल्लो संतोशान करसूंक. यात्री पयलीं संतोशान करसूंक वय, पूण यात्री पयनाचें केंद्र कोणाक भेटोंक येचें आमी? प्रत्येक जावन आमी देवाक भेटोंक येचें. देवाक भेटलो अनुभव जडचो.
देवा भेटल्यावर हे नवे सामे आमचे ते गेल्ली मनशां हाडप फाटीं आयिल्ले आपण पळया तांच्या उतरांनी जावं पुरो ताच्या जिन्ने शैलीन जावं पुरो तांणी करच्या कामांनी जावं पुरो दुसऱ्यांत दिसून येता थोड्यांनी वायट सोयो ती सोडणे उंच्यो आसतात थोडे तसल्या जाग्यार गेल्ल्या उपरांत कितें नवो निर्धार करणे आसा आनी फाटीं आयिल्ल्या उपरांत म्हणलें आसा म्हजें यात्रे पयन बरें जालें हांव देवाक भेटलो हांव देवाक भेटलीं म्हाका देव तर मेळ्ळो म्हाका नवो संदेश मेळ्ळो कितलेच जाणांनी आमाल पिवचें सोडचें आसता कितलेच जाणांची वायट जिनीस खानदालाची जिनीस सांडची आसा देवाक भेटोन आयिल्ल्या उपरांत हर एका मनशाच्या जिणेंत परिवर्तन जाता नवें जावंक घडटा ताका म्हणटा आमी रुपांतर जाता जिणेंत नवें जाव येता नवे व्यक्ती जातात नवें चिंतप येता नवी जिणी येता नवी मनशां जातात 13व्या शतमानात जियेल्लो एक सांत आसा सांत थॉमस आक्विनस नांवार्थी देवशास्त्री तो तत्वशास्त्री तो ताच्या जानवायाचे भांडार ताका म्हणटात अगणीत शिकपी तो म्हणटात ताणें बरयलेले बूक इतले आनी तितले नात आमी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार गांवचें गीत हें ताणेंत घडलें एक पोटी वो भगवंत मीस भेटोवन आसतना ताका एक दर्शन जाता देवाचें सर्गीचें तें दर्शन तें विजन ताचें तें इतलें महत्व जाता की प्रभाव घालता की त्याच दीस ताणें बरोवचें पेन ताणें सकला दवरलें खंय आनी तो म्हणलो आसतना हांव कितेंच बरयना आय शॅल नेवर रायट एनीथींग तो म्हणलो आज ह्या दर्शनांत कितें म्हाका मेळ्ळें की हाच्या पयलीं हांवें बरयलें पुरा कोयराक समान तो कोयर नवेंत म्हाका भोगलें ताचें तें नवेंत एक नवें साव आयलें भावांनी भयणी देवाक भेटतना कितें गे घडटा दैवीक संगतीक आत्मीक संगतीक अनुभव केल्लो तो संवसाराच्यो संगती सोडटा नाका म्हणटा अब्राहम हाच्या पयल्या वाचपान जेजूचे ते एक जण आपोस्तल हाच्या वंजराच्या वाचपान रुपांतर जाल्लें आमी आयकता प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवसुदी येवच्या आयताराची ती आज आमी नियाळ केली वाचपाक आयकली अब्राहमाक देवान ताच्या 70 आनी 5 वर्सांच्या प्रायर आपयलें ताच्या कुटुंबा सांगात आसुल्लो तो ताच्या गांवांत तो आसुल्लो देव ताका भेटलो देव भेटल्या उपरांत अब्राम आसुल्लो अब्राहाम जालो नांव बदललें मात्र न्ही तो व्यक्तित्व बदललो भावार्थी ताका नांव आसा भावार्थ्यांचो बापूय म्हूण ताका नांव मेळ्ळें कित्याक देवाक तो भेटलो देवान उलयलें तो आयकलो देवान ताच्या लागीं सल्लो केलो आनी उपरांत अब्राहाम आसुल्लो अब्राहाम जालो भावार्थ्यांचो बापूय जालो मात्र न्ही आयच्या वंजराच्या आजच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें देवान ताचे लागीं सल्लो कर म्हळें तुजी संतत मळबाच्या नेकेत्रा बरी दर्या वेळेच्या रेवे बरी संतत वाडटेली विस्तारतेली तशेंच जालें इस्रायल परजेचो तो मूळ जालो आनी असलें रुपांतर आयलें आनी एका दोंगरार ताबोर दोंगरार आयच्या वंजराच्या वाचपान आमी आयकलें जेजू थंयसर रुपांतर जाता आसतना थंयसर आसलेल्या आपोस्तलांनी तें पळयलें तें तांकां व्हरून कशें म्हण कळोवना देखून आयच्या वाचपान आमी आयकलें जळजळीत धोवें सुर्या प्रासड परजळीक थंयसर जेजू रुपांतर जाताना तें आपोस्तलांनी पळयल्लें तें तांचे थंय बदलावण आयली जेजूचें तें पवित्र दर्शन पळयल्लें ते नवे व्यक्ती जाले आनी तांचे थंय एका रितीचें रुपांतर जालें कितें तांणी पळयलें जेजू विशांत 3 संगती तांणी पळयल्यो पयलें जेजूचें सैम ते जाणा जालें येदोळ पर्यंत जेजू तांचे सांगात सोरो नासलो ते चिंताले भविश्य वो एक नांवार्थी प्रवादी जावं पुरो म्हूण पूण आतां तांकां मैजे दिसलो
तांकां एलिया दिसलो आनी देवाचो ताळो तांकां आयकलो. ह्यो 3 संगती तांचे थंय असले परिणाम हाडटा की ते जेजू विशयान जाणा जाले जेजू केवळ व्यक्ती न्ही, एक मनीस न्ही, तो देव. देखून तांणी एक दीस जेजूच्या स्वर्गारोहण उपरांत आपोस्तलां धरून बंदेन घालतना जेरबादांनी मारतना जेजू विशयान तांणी उलयलें जो म्हणटा आनी कितें म्हळें, जें कितें आमी पळयलां आनी आयकलां तें आमकां हेरांक सांगनासतना रावोंक जायना. जेरबादाचे मार म्हळ्यार एक मार मारतना खंय फाट सगळी पिनोन येताली खंय. असले मार खातानाय ताणें कितें म्हळें, आमी कितें पळयलां, खंय पळयल्लें, ताबोर दोंगरार. आनी कितें कोणातान आयकल्लें, जेजू तावन आनी बापा तावन आमकां सांगनासतना रावोंक जायना. भावानो भयणीनो, त्या दीस आपोस्तलांनी धांवोंक सुरू केल्लें, पळयल्लें आनी आयकल्लें सांगोंक रावेलांगी अजून पवित्र सभा धांवता. कितें करून धांवता, सुवार्ता परगट करून धांवता. आमी सगळां म्हणटा आमी कितें पळयलां, आमी कितें आयकलां, आमी परगट करतना सुवार्ता परगट करचें आमचे भाग. सांब पावलान म्हणलें सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी. पयलें. नंबर 2, जेजूचें सैप जाणा जालें, जेजूचें मिसांव जाणा जालें. जेजू चिल्लर मनीस न्ही, जेजू देव. कुर्साचेर मरोन आमकां पातकाच्या गुलामपणांतले सुटका दितलो, तें ताचें मिसांव. ते आपोस्तल जाणा जाले आनी एक दीस जेजू सर्गा हाडून पयलें आपोस्तलांक तें मिसांव मेळ्ळें. वचा सगळ्या संवसारा परगट स्वार्था परगट करा, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया आनी तांकां शिकया. हें दुसरें मिसांव तें जाणा जालें जेजूचें. आनी तिसरें, जे तांच्या जिणयेंत जेजूचो म्हत्व तें जाणा जाल्लें. त्या ताबोर दोंगरार ते न्हिदोन पिकल्ले, पूण जेजूचें रुपांतर जाता आसतना तांच्या जिणयेंत एक म्हत्वाचें घडीत घडलें. ते नवे व्यक्ती जाले आनी नवो अनुभव सगळ्यान परगट करूंक पावले. भावानो भयण्यानो, अब्राहमांतय बदलावण जाली, आपोस्तलांतय बदलावण जाली. जेजू भेटिल्ले आपोस्तल सादे अस्कत जेजू विशयान परगट करूंक मार्तिराचें मरण ते मेले, तरी जेजू विशयान उलोवंक तांणी रावोंक ना. ते बळवोन जाले, पवित्र सभा विस्तारली, भावार्थाक साक्षी मेळ्ळे. जळच्या बोळ्या कडेन मैजे देवाक भेटलो, तो कुणीकार आसलो. तसल्या व्यक्तीक देव भेटोंक आयलो. मैजे कितें जालो, सिनय पर्वतार देवा कडेन 40 दीस आनी 40 राती रावचो. देवाच्या हातान बरयल्ले 10 पदराचो व्यक्ती जालो. देवा दुसरो कोणी मेळ्ळो ना काय. पळया, देवाक भेटलो मैजे कितें जालो. जाकोब इसाकाचो पूत, आपल्या भावाचे हक्क काडून धांवल्लो तो देवाक भेटलो. जाकोब आसलो तो इस्रायल जालो आनी ताचे तांव जल्मले 12 जण पूत इस्रायल परजा. देवाक भेटलो जाकोब इस्रायल जालो. सामुएल देवाच्या घरा देवा भेटलो तो नावार्दी नितीकर्ता जालो. अशें हर एक प्रवादी, इसाया प्रवादी देवाळा तो गेल्लो, थंयच देवाचें दर्शन जोडलेलो तो नावार्दीक प्रवादी जालो. जक्केव मोठो मनीस, रुकारतान देवाक भेटलो, जेजू भेटलो तो. तुमी कितें म्हणाल ताका, आयच्या दिसा ह्या घरा बाच्यावी आयल्या. ताच्या घरा सुमी सगळे सकला देव, तुज्या घरा म्हाका जेवकेचे रायाक म्हणवना, राणयेक म्हणवना, नावार्थी मंत्राच्या मनशा म्हणवना, पातकी म्हण रुकार बसुल्ल्या. जक्केवाक देव भेटलो, जक्केवाचें रुपांतर जालें. सुकागर पातकी म्हण ओळायल्लो मातेव जेजूक भेटलो आनी नवी व्यक्ती जालो. भावानी भयणी, हांव आनी तूं ह्या देव मंदिराक आयले. हांव आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, आजच्या आराधना वेळार हांवें आनी तुवें जेजूची भेट केल्या. जेजू तुका आनी म्हाका भेटला. आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवन आसां, आनीकय पळोवन आसां. सर्गीचें दृश्य हांगासर
भेटिल्ल्या फाटीं गेल्ल्या म्हज्या आनी तुजें तें बदलावण जायजें. चिंतपांत बदलावण जायजें, उतरांनी बदलावण जायजें, जिणयेंत बदलावण जायजें. राग आनी म्हजें तें असलें पुरा सगळें वचोचें. संवसारी वस्तू लब्धल्ले हांवें नवो व्यक्ती जायजें. सांत आगोस्तिनाची जिणी तुमी आयकल्या. फातकी आसलो 12 वर्सां. एक दीस एका तोटान तो पासायो मारतना ताका आयकता, ताळो आगोस्तीन उठ आनी वास, गे आनी वास. ताणें वाचलें, रोमाघरां बरयलें पत्र. आपूण काळो कांदा सावन ताका भोगलें. एका स्त्रिये लागीं अनैतीक संबंदान तो जी येतालो, उठोन मुखार येताना ती स्त्री त्या कुशीनान आतांचे कुशीन येवन आसा. ती स्त्री ताचे लागीं संबंद दवरली, त्या कुशीनान येवन आसा. तिका पळयतास, तिका फाट करन तो ह्या कुशीन गेलो. खंय पावलो? बिसायब जालो, नावार्दीक सांत जालो आनी पोवी सोबेचो नावार्दीक शिकोणदार जालो. आज ताका आल्तारीचो मान आसता. सांत म्हणटा हांव ताका आमी. रुपांतर जालो. जेजूक भेटल न्ही, कोणूच रुपांतर जायनासतना रावणात. जर देवा भेटलो अब्राहम आसलो, अब्राहम जावन भावार्थ्यांचो बापूय जालो. जेजू सांगता जी येयले आपोस्तल माट्टिरांचें मरण पोवी सभा विस्तारली. सांत भक्त भाग्यवान जाले. जेजू घरी ये दिसा भेटची हांव आनी तूं. ताणें दिवचें देवाचें उतर आनी आत्म्याचें काण येवकारी सेवल्लीं हांव आनी तूं. आमचें तें रुपांतर जावं दी. तरी एक हांव शुक्रार हांगा आमी येता. म्हजो दादलो, म्हजी स्त्री कितें म्हणटा म्हजे विशयांत? सदांय वेताय. हरी एका शुक्रार हांव येताय. बरें, पूण मस्त दिसता म्हळें जाल्यार म्हजें तें रुपांतर जालां म्हण अर्थ. तशेंच जावं दी म्हणून तोच जेजू म्हाका आतां भेटून आसो. कुंभार येतना आमी मागया. उबी रावया. जेजूक भेटली आमी. जेजूचो सांगात भोगची आमी. रुपांतर भोगची आमी. त्याच भावार्थाची उसारणी करण सांगाता मागया. सत म्हणटा देवा, सर्व बापा, सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या पुत्रा आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावर विकृती संभवलो. ओंकार बरयतान जल्मालो. पोंच पिलाता काळ ताणें कर सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुणार जिवान जालो. सरकार चडलो. सर पृथ्वीधरा देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षाणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाक मेळोंक भेटोंक आयिल्लीं आमी सर्वां आमची मागणी, आमची तेसावां, आमच्यो गरजो सांगाता घालया. भक्तीपणान, एकीनपणान त्यो सगळ्यो देवा आमच्या बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. तुमची जबाब बापा, आमचे मागणे ऐक. बापा, आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी संवसारी ताळण्याक बली जायनासतना तुज्या उतरांक साक्ष जावन जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यानी आनी अधिकारींनी संवसारी ताळण्याक लब्ध नासतना सेवेच्या मनोभावान जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेंत जियोवच्या सर प्रायवंत आनी पिडेस्तांक आपली जिणेंत येवच्या सर एकसुरपणाच्या तेंतेसावा वेळी तुजो मोगासो सांगात दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर युवजनांनी वायट संवयांक बली जायनाशें तांणी सर्वांनी कुटुंबांत मोगान जियोंक तशेंच एक देखी बरीत क्रिस्ती जिणी जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे ऐक. ह्या दिसांनी परिक्षेक तयार करच्या सर भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरून कश्ट काण शिकून बरे अंक आपणावंक आनी तांचें जिवीत रुपीत करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आनी आदारान
तांकां भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी देवाच्या उतराच्या बोळान आमकां दिसपडचें येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. भोव मोगाळ बापा तुजे उजीर दवरलेली आमची मागणी आनी जवळ तूं सारून आसलेली आमच्या काळजांचे अत्रेक आनी स्वप्नां योजना तुका आमी समर्पण दिता तुजे उदर दयेन आमकां कितें तें बरें फावो कर आनी सदांच तुज्या मोगान जियोन आमी तुजें उतर आयकोण तुज्या पुता जेजूची कूड रगत सेवन रुपांतर जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. पावण संको 127 127. हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी ये मागता तुझे सवार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें. उपकार सवार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें. भेटयता जीवन आमचें तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी गे मागता तुझे लागीं पाती निर्वागी. म्हज्या मोगाळ भावांक भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा हे बली वरवीं आमची पातकां धुवन वचों आनी पास्काची परब पावो ते बरी संभ्रमचे खातीर तुज्या भावार्थ्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं. काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कश्ट मरण महिमे वनपुणा जिविताची वाट अशें शास्त्रान आनी प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्या आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजून शिसा कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार ताणें फांकयलो. देखून सर्गींच्या दळबारां सांगाती
प्रेतो मेरता म्हण आसतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Serves por tu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें रगत पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बाबा तसो गट पगटू ह्या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमचे गडी बापा, सगळे याचकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेतीचो प्रती, भगवंत आंतोनी, भगवंत पाद्र पियो, सान फ्रांसीस क्लारा आनी सर काळीन तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमचो सोमी आनी थोड्याच वेळान आमचे भितर पवित्र येवकारिस्तान येता, ताका सेवच्याक आमी आयतीं जावया आनी ताणें शिकलेलें मागणें म्हणून आमचो भावार्थ जिवाळ करया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातळां भोगस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेसपणां सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या चडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुझी शासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावां भयणीनो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भावां भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी. Samia, te muite pedremi ce de magma capalona, por ya utranus macabelai kivetili. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. हांव भुकेलो, म्हाका कावयले, ताणेलो, म्हाका पियेंक दिले. दयेन आनी प्रितीन म्हाका चलयले, तयार केला हांवें राज सर्गींचे. स्वीकार केले तर दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या,
सेवा सोडई पिढे सल्ल्या वेळी कोबार घेतली दयेन आनी प्रीतीन म्हाका सलय तयार केला हांवें रासगींचे स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्यांक म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्यांक म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव भुकेलो म्हाका खावय ताणेलो म्हाका पियेम दिले दयेन आनी प्रीतीन म्हाका सलय तयार केला हांवें रासगींचे स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्यांक म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्यांक म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजो महिमेवो संस्कार आमी घेतला तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या जिवितां तुका तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. एक घडीभर दयाकन बसयात. होगळा जावं जेजू क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देबरो दिसतो मोगच्या भावांनी बहिणीनो दीस वायसो सोम्यान केल्लो आमो सोमेस्तानी दुसऱ्यो फिरगेजी तावन ह्या आमच्या मोरयेक समर्पित केल्या परशुंकला कोपलाक येवन देवाचे उतार आयकून शिकून आयकून आमची पातकी जिनी बजोवन पवित्र संस्कार आमी आज काणगेला देवाक अर्गाम मोगाच्यानो आयची रेती निजाकी जावन बरी जाल्या वय मू वय आनी हाका प्रथम कार्य करता कारण जावन आसा आमचोच स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो सर्गींचो बाप ताणें तुमकां बरी भलायकी दिल्या वसा मागणें करा रेतीरेक वसात कितें मनी बरेंपण जोडून फाटी येयात म्हूण तुमच्या मोतीन ते प्रेरण घाल्ल्या वरवीं तुमी इतले कश्ट जाल्यारय पयसतान बस्सार चलोवन ह्या वताक तुमी आज हांगासर आयल्या थोड्यांक निजाम भूक लागल्या म्हूण भोगता म्हाकाय भूक लागल्या तें जाल्यारय आमकां भूक लागल्या सगळ्यांक देवाक आयकोवची देवाक पळोवची. पापसाई फ्रांसीस म्हणटा की तुमची बरी जिणी आत्मीक जिणी जियोवच्यान तुमी गळाय करिनाकात कित्याक तुमची आत्मीक जिणी जावन आसा तुमचो पाठीचो कोणो आसल्या बरी आनी ही आत्मीक जिणी बरी करूंक सुदारसूंक पवित्र सभेन आमकां प्रार्थीत काळ दिला. आनी आयच्या दिसा ह्या रेतीरेक तुमकां देवाचें उतार नियाळ करूंक बऱ्या तरान तुमकां एक कुर्सा विशांत एक बरी शिकून दिवन आमी कुर्सा मुखांतूच आमी रुपांतर जाल्यार कंडिलजान देवान सुरू केल्लें बरें काम रुपांतराचें काम तें मिसांवाचें काम तसो बरो देव मुंदस व्हरतलो म्हूण तुमी कुर्साक वेंग मारून मुखार वर्सा म्हूण आमच्या मनादी बाब बोनिफास पिंटो हांगासर आसात ते लिटर्जीस तशेंच कॅटेगरीज ताणें हायर स्टडीज करन आतां ते आमच्या सांजुजे सेमिनरी जेप्पू हांगासर प्राध्याप जावन आसात. फादर तुमकां मस्त आमी देव बरें करूं म्हणटा आभारी म्हणटा.
तांणी बऱ्या तरान शिकोवन दिल्या कित्याक कशें क्लासीन भुरग्यांक शिकयतात गी तशें तुमकां तांणी बऱ्या तरान समजूच्या बरी त्या कुर्साच्या गुर्ता विशयांत कुर्सा विशयांत कुरीस एक जेंटल एनालिसीस असो गुर्त जावन आसलो पूण आमकां एक जैत असो गुर्त जावन आसा कुरीस जावन आसा आमकां एक हेडलायट म्हणल्यार बरी खंयच्या कश्टान ती तो उजवाड उणें जावचो ना म्हणल्यार बरी शिकोवन दिल्या फादर परतून तुमकां हें पळय देव बरो करूं तसो बरो देव तुमच्या मिसावांत तुमकां आदार दिवन दी बागेन कुलवेन न्यारांक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.